स्टार्ट जालो मिराग्रेस फेस्ट वेळ वयताले आमी त्याला घालपाक. सो म्हटल्यार आयज वचपाचें पळोवया कशें कितें. आयज गाडी मातशी आहा दिसता पळोवपाक जाय. हांव सकयल येयलें की म्हणून आमचे डस्टबीन पडलाय पळय हांगा असो ब्लो कलर कावळ्यांनी सकयल उडयला आनी म्हटल्यार दिनांक विचारतले. सो ते बीन येतले काय म्हणून सांजचे. सो पळय येयच आनी आतां हीट वेव चलता न्हू. सो सांजचे मातशें भायर सरल्यारूय प्रॉब्लम, बेगीन भायर सरल्यारूय प्रॉब्लम. बेगीन भायर सरल्यार वत आसतलें सारकें कडक लायनींग बी लावचें पडटा आनी हे आनी लेटी मातशें गेल्यार मागीर चड गर्दी जाता. सो पळोवपाचें कशें कितें तें. हे चंपा हांगा पळय चंपा बसला. हे चंपा, हे चंपा, हे चंपा कशें आहा गो तूं. हे चंपा, चंपा कशें आहा तूं. हे चंपा कशें आहा तूं. म्हाका वळखुपाक येयल्या पळय. बरें आहा मगो तूं. बरें आहा मरे तूं. मीक खबर ना खंय न्हिदला. सो डस्टबीन घेवन येता आनी मागीर लेना कितें वयता सकयल ताका विचारता येवपाचें आहा येतलें ना येतलें. आतां आमचें कन्फर्म ना म्हणटा. आतां बेश्टें नुस्तें बीन कांय घेवना. सुंगटां घेतली बेश्टी गोडी करपाक भेंडे बीन आहा म्हणून. सो सुंगटां घेतला आनी तेका हांगा कसली चिटकी बिटकी भाजी मागीर सगळी वांगडा धाडटा न्हू. सगळें पिड्ड्यार जावन येता ते तेन्ना फ्राय करपाक बीन काडूं ना. कंप्लीट कडी कर भाजी बीन कर म्हटलें. चल डस्टबीन घेवन वयता. डस्टबिनाचें आमचें हें सुटला तेजें वयलें कवर ते लावंक जाय. सुंगटांची कडी केल्ली बिमला घातल्या बरें पण तोर आहा. हे पळय फुलां येता नेक्स्ट टायम घालूंक गावस ती फुलां सुद्दां परत हे स्टार्ट जाल्या पळय येवपाक. थोडी सुकली थोडी जस्ट येता. हे पळय तोर घालून कडी करतले आतां. सद्या बिमलांचो सिजन असो फाटीं दवरला पपाय पिकून. सो ते हे आहा न्हू म्हण आहा न्हू हे काम कळटाय देवीक हे कळे धाडटा आनी मिराग्रीस हेका सायबिणीक तेल धाडटा अशें कितें आहा तें आज म्हणटात. वयर मिक्सर स्टार्ट जाता. सो ते आतां सिजन न्हू तशें आसता. पळय रोयराई देवीक कशें कितें वचपाचें मातशी गर्दी आसता म्हणून फ्रांसीस फाटीं फुडें करता. पळय नाल्यार मदीं मागीर केन्ना वचून येतलें आमी मागीर लेट कशें कितें तें पळोवपाचें केन्ना. आयज हांगा अशीं झाडां सगळीं आहा न्हू थंड आहा सकयल तर असो वारो बीन येता वयर गरमी जाता. वयता आदी येवपाचो. आदी ते केन्ना खबर ना स्कूल 11:30 सुट्टा येतलो मितलो ते तांबडे सायकल बँगात आहा तेजी आदीची. सो दिनाक पळोवपाक गेलें पण दिना ना घरा दनपारां लेट येतलें. सो येतकीर मागीर फुडें समज ते येवपाचें आहा काय ना तें दनपारां केन्ना येतलें. मागीर गेल्यार लेट वयची 4:30 5:00 बीन. शंकरानी सांजचो अजून येवना ऑफिसांचो. सो मम्मी जेवली आई जेवता आदी येयलो आदी जेवलो. सॉरी काय ना स्पेशल बेश्टी कडी आनी ताका थोडेच कर सांगले. थोडे हांव सांजची मागीर भेंडे बीन घालून करतलें म्हणून. सुंगटाची थोडी कडी केली तेणें कशी केला खबर ना. चिटकी मिटकी भाजी खूब दिसांनी घेतली हांवें. सो कशी मोठी कापून तेणें कांदो टमाट घालून केला. ही 2 टायपची करता. एक पेस्टी करूंक शकता बारीक कट करून तितून सोयाबीन घालून फकत तितून हिरवी मिरसांग हे बीन ग्रीन चिली बीन घालून बेश्टी शिजोवन करता तशें जाता. आनी ही तेणें सामकी टमाट घालून बीन हांवें करता पण टमाटा तेणें कशें कितें केलां खबर ना. बरी जाल्ली आदी भाजी. सो टमाटा तेणें 1-2 बेश्टी एकूच घालून हें केलें आसता बेश्टी तळसून केलां. आनी आमचें भाजी आदी स्पेशल घेतलेलें शेवटाळो भाजून आनी बाकीचे प्रावन्स आहा पळय ते सांजचे मागीर हांव प्रावन्स कडी बीन थोडी करतलें नाल्यार ते सुके बीन करतलें टायम गावतालें. आज पळय अजून प्लॅनूय सारकें ना आमचो. सांजचे आमी हांगा वयतली ती मिराग्रीस फेस्ताक. पळय कशें जाता तें. चलो हांव जेवण घेता ते पर्यंत. आनी तांकां मम्मी बीन न्हाली. तूं न्हालो दादी ना न्हू. सगळें न्हांवपाचें आहा. आमी न्हांवन घेता फटाफट आनी मागीर वचपाचें. सगळीं जेवली बीन आनी आतां न्हू आमी एक्चुली मँगो कट केलें तें घालेंच पण म्हाका याद ना न्हू. वॉटरमेलन हाडलेलो ते सारकें फ्रिजान दवरलें डिपान. हे सारकें धाकटें आहाय पण थंड आनी पूण धाकटें आसून सुद्दां न्हू वॉटरमेलन पळय सारकें तांबडेच सामकें. हे आमी न्हू हांगा घेतलेले हांगा खंय गो तें लागीं न्हू हें खंय तें याद ना म्हाका खंय घेतलेलें. सो पूण बरें आहा तांबडेच आहा खावपाक अशें कट केलां. सो आतां वॉटरमेलन बरें खावपाक थंड अशें. बाय पळय न्हांवपाक वचपाक रेडी. न्हांवन घालताय बायच्या टबान येवन बसले बाय. बायचे बाट टब आमकां सुद्दां बाट टब ना पण बायक आहा बाट टब. हां कितें रे बाबा आमचें सुद्दां बाट टब ना मरे. तुजें बाट टब आहा मरे. बाट टब रे बाबाचें म्हाज्या बाबाचें म्हाजें बाट टब रे. बस बस ना घालता नानी घालता टपाक घालता. ये
टॉय झाडे टॉय झाडे टॉय झाडे टॉय झाड टॉय झाड टॉय झाड घे त्याचे 2-4 टॉय झाड घालपाचे. मी सांजचे बेगीन वयचें म्हणून चिंतलेलें म्हणजे अशें बेगीन म्हणजे थोडे बेगीन थोडे लायक एक 5 सुमार वयतलें ना पळय तें बायक बी न्हिदयता करता 5 पावणे उठ्ठन टायम पळय म्हणजे बायक न्हिदयता अरे तें म्हणजे 4:45 जाली सांजा म्हणजे अरे सांजे 4:45 जाली आनी म्हळ्यार इतल्या वताचें कशें नाका अजून आतां 5:30 जाला तरी सुद्दां न्हू वत आहा म्हणजे अशें वत कशें आहा हें सांज जावना आनी म्हटल्यार सुशेगाद या एक संक सुमार बीन भायर सरया म्हणजे वचया 8 पर्यंत सुद्दां आसता थंय तेल घालपाक संक सुमार वचपाचें एक अर्द वर सुमार पावलें थंय तेल बीन घातलें एक मातशें एक रावंड मारपाचें आनी येवपाचें म्हणून बाय न्हिदला सो बाय मागीर बेश्टें रडोंक बिडोंक नाका आमच्या बुकेन बी रव्याची सोजी कशी केल्या ते मातशें खाता बारीक मातसो आनी मोठो मिक्स करून हांव तें खाता तशें सोजी कशी करता इल्लीशी बेस्ट पानान खाता एका खावने म्हणून मिक्स केलो तो फूड येता बरो च्या करता सगळ्यांक दिता आनी हांव रेडी जाता भायर उठच्या पयलीं सो 5:30 जालें तरी सुद्दां वत कशें पळय हेजेर कळटलें हे चुट्टांचेर कळटलें तुमकां वत कशें आहा असं जातलें. सो आतां आमी भायर सरता 5 वचपाची 7 जाली 6:45 जाली ते तेल घालपाक गावल्या पुरो आमकां बंद जायना जाल्यार पुरो पावता म्हणटा आमी ट्रॅफीक आसता मागीर पार्किंग वचूं तेका लेट जाता. आई बीन सगळें रेडी रावन येयला आदी येता मम्मी रेडी जाला लिनाय आनी आई बीन अशी येतली गाडी अशी बसोंक गावतलें. कितें घेतलो तूं हां कितले हाडला कितले हाडला आमी सगळीं बसला गाडयेन हांव आनी आदी आयज फाटल्यान नवीन आदी फुडें बसला. सो आमी पावली जस्ट त्या सायडीच्यान आतां गर्दी आसता लायन आसतली हें लागता हांगासून आमी फ्रांसीस पार्किंग करून गेला त्या येतलो मागीर सो चलो आमी तेल घालून येता लायनीक रावतली हांगा हें जाल्लो आतां तियात्र बीन आसता न्हू आवाज म्युजीक येतलो. हां बाबा खंय येयला रे दोदो रे खंय रे पापा 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 हां जालें आमचें तेल बीन घालून आनी आतां एक रावंड फेरी मारून येतली. कितें जालें या मरे पापा घेतला मरे तर या पापा रे चल या मरे आतां एक फेरी ग्रावंड मारया आनी सो लास्ट येना आदोळी घेतलेली आतां पळोवया कितें घेता आदोळी अजून बरी आहा रावंड मारून या चला आमी गाडयेन बसता कितें रे फेरींग कोण भोंवता चल या. सो बायक धाडला आमी फ्रांसीस बीन बायक घेवन आहा आमी एक रावंड मारून येता हांगा फेरयेक हय बरी फुलां हें केलां मरे हांवें केल्ली न्हू. सो फेरी स्टार्ट पळय फस्टूच खाज्याचे चण्याचे सो फेरी स्टार्ट आमी चड भोंवचे ना मातशी भोंवन येतली आमी बायक गेला बायक बरोवंक जाय म्हणून आदी कितें जाय हां बायक आमी हांगासर ट्रायज घेवपा येयला बाय बायचे फेवरेट हे घेतला डकलीन बायक आवडटा तें खुबशें आवडटा तें हें घेतलें आदी कितें देव गो कांय नाका हांगासर आमी येयला क्लिप्स बीन बरें आहा कलेक्शन हांगासर म्हाजे घेतलें हांवें कितना हो मेरा देखो खूब टायपचे आदी क्लिप जाय रे आदी क्लिप जाय लिनाचे फेवरेट शॉप सो आतां येयला आमी लिनाचे फेवरेट शॉप भाऊ आं आपका सो लिना आनी कितें घेता हायडना सगळं मेन कितें आहा ना बायच्या खेळणी धाकटे स्टीलची सगळे टायपचे आहा पण बायक घेयना लागत म्हणून हे बँगा खेळणी आहा धाकटे धाकटे भुरग्यांची सगळें जालें आमचें आतां वयता भायर रडटलें म्हणून चोणे घेता हां हो सो चोणे घेता बरें सो आमी वचोन बीन येयली फेरयेक आनी आतां आदी वयता आदीक शंकरपांक वयता शंकराक व्हरोना मरे तें आनी शंकराक हेवूय घेवन किचन आपल्यान कसलें घेतलें दाखय तशें हे आदीन आपल्याक कसलें किचन घेतलां असली गावना शंकर को भी यही पसंद है रे ये वाला वो कौन है वो डॉक्टर डूम डॉक्टर कौन डॉक्टर डूम का डॉक्टर पोम कोण डॉक्टर डूम नो सो शंकर वयता आदीक पावपाक आतां न्हिदतलें तें लेट जालो रेबत आतां करतलो आतां दादा करता रेबा सगळ्यांक गुड नायट कर बाबाय कर बाबाय सारको कर बाबाय टाटा म्हण गुड नायट म्हण आज आमी गेल्ली न्हू फेस्ताक वचून येयली बी हांवें म्हणजे कपडे बीन चेंज केले बायक बीन सगळें बरोवन बीन जालें आतां ताका न्हिदपाचो टायम आनी कितें खूब जाणां अशीं आमकां गावली आनी तेल घालूंक रावली पळय लायनीन तेन्ना खुबशीं जाणां गावली बरी बायक बीन विचारता रे आसरा आसरा बाय बीन करताली न्हू देवा
सो सगळ्यांक थँक्यू सो मच ब्लॉग बीन पळयता म्हणून. आनी इतले काय त्या टायमार लायनीन बीन उबे आहा न्हू, सो ब्लॉगान सुद्दां घेवपाक सुद्दां हे बरें दिसनासलें. बरें दिसलें मेळोन तुमकां. बायनूय तुमकां हाय म्हटला. बाय हाय म्हण गो. अशें यो बायनूय हाय म्हटलं तुमकां. बाबा हाय कर रे सगळ्यांक हाय कर. हांगा पळय हांगा म्हण सगळ्यांक हाय म्हण. हाय कर सगळ्यांक. अशेंच राव रे हांगाच राव रे. हाय ना ना पापा ते हाय म्हण. हाय म्हण. हां कितें रे हाय म्हण मरे. हाय म्हण मरे सगळ्यांक. हाय हाय. माझे फुलां आहा न्हू फ्लावर्स तेजे पापा पापा करता. आनी इल्लोसो ब्लॉग आसलो तो. मेळ्ळा नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन टेक केअर. बाय बाय. गुड नाईट.